विश्व कोंकणी केंद्राचे पदमाधुरी कार्यक्रमाक तुमकां वापस स्वागत करता सर. आमी कन्नड प्रदेशांत आशिल्ली ती कितली की वेळ आमकां कोंकणी शब्द मेळ जाल्यार आमी कन्नडाचे शब्द घालताचे. हें सर्वे सामान्य जावन चलता. तशी कितली वेळा कन्नड आमगेले नवे जनरेशन पळयल्यार चड तांकां कोंकणीचे शब्द गोत्सना गोत्ता आसल्यार ते प्रमाणबद्ध आसना. त्या खातीर तांणी कन्नडाचे खंयचे शब्द घालताचे. आतां न्हंय आशिल्लें नदी म्हणून केलो म्हणटाची. आनी चड जावन आमगेले फलवस्तूचीं नांव पुराय कन्नडाची सांगची आमी. पपशफळ म्हणून कळना आमकां पपाय म्हणटा. आनी काळिंगण म्हणून उपयोग ना, बच्चंगाय म्हणटा. आनी थोडे क्रियापद मागीर ಸ್ವಲ್ಪ तमाशे जाता. आतां लांबचे म्हणून आमकां शब्द गोतना जाल्यार आमी नेताडूचे म्हणटा आमगेले चेडूं. नेताडूचे आनी मेक्कोळचे सोडवाचे हें पुरो गोतना जाल्यार बिचूचे बिडगडे करचे. अशें पुरो आमगेले मध्येंतू आमी शब्द आतां शिंपूडचें म्हणून गोतना जाल्यार आमी हरडूचें म्हणटाची. हरडूचे कितले उपयोग आसा म्हळ्यार ते आमी कोंकणी म्हणूची लेखून घेता. अशी थोडे शब्द आमी शाश्वत जावन स्विकार करचे साध्यता आसा. थोडेचे कन्नडाच्यो शब्द आमकां कोंकणीची गोतना दिल्या खातीर आमी उपयोग करचे आसा. अशीच एक फावटी एक संदर्भ आयलो. बिक्की बिक्की अळूदू कशी सांगता म्हणून कोंकणीन. बिक्की बिक्की अळूद आमगेले बारीक तमाश जालें म्हळ्यार बिकून बिकून रडचें म्हणून. अशें बिकून बिकून रडचें जालें. तशें आमगेले डिक्शनरी भितर पळयतना आख्खा एकूच शब्द आसा बिक्की बिक्की अळूदू. सगळेच ताका हुडकेवप म्हणटा. हुडकप हुडकुचें पुरो आमगेले लागीं लागीं शब्द आमगेले कोंकणींत उपयोगाचो आसा. हें हुडकेवप म्हणलें एक शब्द आसा. आमगेले मलगड्यान मस्त शतमाना फुडेंचे आसले शब्द पुराय ते खोळ वचूनच पुरो आमगेले उपयोगा दाखोवन भायर वचूनच पुरो. आतां ताज्या पयशी एक गंमत कशें जालें म्हळ्यार हाजी लागींची अनेक शब्द पळयतना ते हुडकप म्हूण आसा. हुडकप हुडकून काडप म्हणून. हुडकून काडचें हुडकप म्हणून पळय. हाजे अर्थ कसो जालें म्हूण पळयतना ते कन्नडाचे हुडकूद. हुडकूद कोंकणीक हुडकुचें जालां. हें आमी तावळ उलयल्याचें ಸ್ವಲ್ಪ विरुद्ध दिक्कांत जाल्लें एक बदलावण म्हूण येता. तशी खंयची कन्नडा दाखोवन खंयची कोंकणीचे मध्येंतू एक समान शब्द आसा म्हळालो एक विचित्र. ह्या भाशेंतूची विचित्र अशें पुरा विंगड विंगड भाशे आमी अध्ययन केल्यार अशें पुरो आमकां पळोवचें मेळटा. आतां कुम्मक्कू म्हूण आसा कन्नडांत. ताजें एग्जॅक्ट समान अर्थ न्हय जाल्यार कुमको म्हणून कुम्मक्कू अशी आमी उपयोग करता. म्हळ्यार प्रोत्साहन दिवचें, सपोर्ट दिवचें म्हणून. अशी आमी सोदिता गेल्यार असलो एक विचित्र संबंद भाशे मध्येच्या शब्दांतलो आमकां पळोवच्याक मेळटा. अशी आमी असल सोदून काडूं ते चर्च केल्यार आमकां भाशेचे वयरी एक भाशेची रचने वयरी एक विशेश ज्ञान आमी घेवचें साध्य आसा. असले एक कारणा खातीर आमी पदमाधुरी कार्यक्रमांतू असले पदाचे रचना आनी विंगड विंगड भाशे मध्येंतले पदाची रचना हें पुराय आमी चर्चा करता आसुया. ते दळताय हांव आयचे पदमाधुरी कार्यक्रमाक अंती करता. नमस्कार.